इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान परतून आहाजाकडे उलोवन म्हणलें, तुझ्या सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग, ती पाताळांतल्या गुंडायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायान म्हणलें, दाविदाच्या घराण्याच्यानो चीत दिवन आयका. तुमी मनशांक सतायलीं ते तुमकां पावले ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात. देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. सांगाता मेळून येवजण करा, पूण ती व्यर्थ जातली. निर्णय घेया, पूण तो सिद्ध जावचो ना, कित्याक देव आमचे सवे आसा. देवाचे उतार हे. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्याच्या रगताक केदींच पाप काडची सकत ना. ह्या पासतच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हणलें, बलिदान आनी अर्पणां तुका नाका जाली, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवाली नात. तवळ हांवें म्हणलें, पळय, हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशांत बरोवन आसलेले बरी, देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयले तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवाली नात. तरी ही सक्कड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवची तसली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. 6व्या महिन्यात देवान गब्रिएल दूताक गलिलियाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक अंकारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या झुसे नावाच्या एक दादल्या लागे करार जाल्ले. ते अंकारीचे नाव मरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागी म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जाताली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी फारामोनाताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागी म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावली घालतली. देखून तुजे तावड जल्मोच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हणलें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण. तुज्या उतरा प्रमाणे मुझे थंय सांग. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतार हे.